एका मोठ्या हॉटेलाक गाडी भाड्यान लावपाचो कॉन्त्रात मेळोवन दिता म्हूण सर्वना धावस्कर वाड्याल्या दोगांनी लोकांक 2-1 कोटींची तोपी घाली. समीर धावस्कर आनी दिनकर सावंत ह्या दोगांनी लोकांकडच्यान कॉन्त्रात दिवपाच्या नांवान लाखांनी पयशे उखल्ले. 10.5 लाखांक फटयलो म्हूण उजगांवच्या एकल्यान कागाळ केल्ली. फाटोफाट आनीक कितलेशेच लोक कागाळ घेवन पावले. दिनकर सरकारी कर्मचारी, वीज खात्यांत लायनमॅन म्हूण काम करपी. IAS ऑफिसराचो PA म्हूण सांगून ताच्यो समीरा बरोबर लोकांक तोपयो. पुलिसांनी दोगांकूय धरले आनी कितल्या जाणांक तोपयो घाल्यात ताची चवकशी चल्ल्या. आम्ही आमची टीम फॉर्म करून ऑलमोस्ट 3 दीस जाले यांच्या घरा कडेन धाडलेले, पण हे दोघी अक्यूज आहात ते आपले अरेस्ट इवेट करताले आणि घरा कडेन येनासले. सो काल राती आमी एक अक्यूजाक अरेस्ट केला. तितून आमकां टॅक्निकल एविडन्स मेळ्ळे की हेजे प्रेझन्स बिचोले सायडीन आसा. सो आमी एक टीम फॉर्म करून तांकां धाडून थंयसर एकट्याक काल आमी अरेस्ट केला. समीर धावस्कर आमी काल अरेस्ट केला आनी आयज आमी सेकंड एक्यूज दिनकर सावंत म्हणटा ताका अरेस्ट केला. सो जेन्ना हेंचे अरेस्ट जाले म्हणून कळ्ळें, आनीक लोक खूबच जाण हांगासर पुलीस स्टेशनार येयले की सांगपाक की आमचे हेंच्यांनी कशेंच फसोवन पयशे घेतल्या आनी ऑलमोस्ट ही एप्रॉक्स 2.12 CR ह्या लोकांनी दोगा जाणांनी मेळोन ह्या लोकां कडेन काडून घेतला अंडर द फॉल्स प्रिटेक्स ऑफ प्रोवायडींग द जॉब्स आनी खंय गव्हर्मेंट जॉब्स लायला म्हणून. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.